Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदन वाहिनीरी देवदर्शन पळितशिले सक्कडमगे आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रमांतू आम्ही कुंदापुरलगे अशे तल्लूर मळलगावांतू अशे श्री विठ्ठल देवस्थानाचे दर्शन करतसचे. 1995 इसवेंतू श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे मठाधीश जावन आशिल्ले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांगेले अमृत हस्तांनी ह्या देवस्थानाचे पुनः प्रतिष्ठा जाली. आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही ह्या एक पुरातन देवस्थान पळयतसची कार्यक्रमाक सगळ्यांक स्वागत. जो भजे हरि को सदा भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा सोई परम पद पावेगा. जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा सोई परम पद पावेगा सोई परम पद पावेगा. देह के देह के देह के माला माला देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के. देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के. प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भरेगा सोई परम पद पावेगा सोई परम. ओम कल्याणाद्भुतगात्राय कामिताप्रदायिने श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. प्रारंभाचे रामदेव सकळे कुलदेव तशीची इष्टदेव की ग्रामदेव की स्थानदेव की तशीची मूलकी मंजेश्वर सक समस्त परिवार क्षेत्राचे देवालय दैवालय सकळ प्रार्थना करून घेऊन 5 दिवसाक हे विठ्ठल देवा सन्निदेव येऊन घेऊन ते स्पंदना टी व्हीचे कसं हंग कसं दावत तसं एक कार्यक्रम कसं नसतं तशी पूजा कार्यक्रम खंयची रीती चलता कसं म्हणून सगळं तांच्याकडे आमगेले मिल असतं तशी चलती की नाही. हे एक ನಾನು 400 ವರ್ಷ मागशीचे लकड पूजन की मागस लगायत एक आज्जा की पिज्जा की आन की मांत की सकड पूज कोण हे पूजा देवस्थानात तशीची हंग दलती कष्टार जीवन दलते की मागस लागून पडपण सगळं पूजन अर्चन सगळं कोण देवान पुरा छांग बरे पण सगळं केलं असं. तशीच ह्या पेंटेचे या गावांत आशिल्ले सगळं समाज तशीचे उपेन कुद्रू कॅशिनगळे बेलतूರು हट्टेंगडी हेम्माडी हे परिसर असेल सगळं दावत तसले प्रतिष्ठावर्धन कार्यक्रम तशी आषाढ मासाचे आषाढ एकादशी भजन तशीची आश्वेज आणि कार्तिक मास दावत तसले एक नगरसभे भजना मंडळ कार्यक्रम तशीची आयद हंगदल तिकीन उत्सव
तशीची दिवमे हे सगळे कार्यक्रम आसपास आशिल्ल्या आमचे गेल्या सगळं समाज सगळं भेट घेवन हे देवालयाक प्रसाद स्वीकार करका आमकां बरेपण करका म्हणून त्या उद्देश हांगा सगळं मेळ घेवन भागी जावन घेवन हे दिसा रिकाल कर पूजा जाता आसता तशीच आमकां खाल देखीन आयज दिवसाक हे स्पंदना टीव्हीचे हांगा येवन ह्या कार्यक्रमा बद्दल हांगा सगळं कसं कार्यक्रम जाता हाजे बद्दल एक कार्यक्रम आमगेल्या समाजाक दाखोवका हाजे बद्दल सगळं तांणी मुखार सगळं कार्यक्रम करून हांगा सगळं पाविल्लो आसा ती तशीच हे पुजेचे कार्यक्रम सगळं दावून घेवन मुखार वचून जालें की तांगेले हे आमगेले हांगा दावत तसले कार्यक्रमांतू चांग रिती ताजे फल त्या कार्यक्रम दाखोवंक घेवन तांचे कडेन गेलो आसा हां तशें जालें की हांगा नित्य पुजा त्रिकाळाची पुजा जाता आसा तशीच दावत तसले एक प्रतिश्ठावर्धन कार्यक्रम की कार्यक्रम सगळं जाता आसता हांगा कोणें हांगा गांवांत की परवांत सगळं उद्योग की वेव्हार सगळं कोरणे आसा ते तांकां सगळं देवान जालें की चांग बरेपण केल्लो आसा तांणी जालें की तांगें दातिल्लो शाव की सगळं देव कोरगेन देवान तांकां सगळं बरेपण केल्लो आसा मुखार सुन जालें की हें देवासन देखून कोण कसो हें प्रार्थना करता त्या प्रार्थना पर देवान पर सती करून दिल्लो आसा तशी हनुमंताला वरक एक हांगा आराधना पुजन पुरो जाता आसा तागेलो अनुग्रह सगळं मेळ्ळो आसा मुखार सुन जालें की हांगा जालें की त्या वेळार कसो कार्यक्रम हे देवस्थानांत योजना जावका त्या जालें की देवालय अनुग्रहान हांगा सगळं जावका हांगा कोण कसो प्रार्थना संकल्प तांगे प्रार्थना संकल्प तांचो करचे वेव्हार उद्योग क्षेत्रांत चांग बरेपण दिवन चांग आयुश्य की आरोग्य नेಮ್ಮದಿನ जीवन करता सगळं सौभाग्य हांगा आशिल्ल्या गांवांक की परगांवांत समाजाक जावं घेवन हे हेमलंबी संवत्सर चांग फल म्हणचे सगळे तांगे कुटुंबा सगळं दिवन घेवन सर्व ते देवान इश्टार्पण बरेपण करून दिलो का म्हणून आमी प्रार्थनाचेर प्रार्थना करून दोन उतर जो भजे हरि को जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा सोई परम पद पावेगा दिल के दर्पण को सफा कर दिल के दर्पण को सफा ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಸರ್ವ ಸುಂದರ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಗಳಿರೆಂಬ ವಾದ್ಯದಿ ಬಂದು ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯಾನೆರಿ ಜಿಮಿ 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 ಕೆಂದು ತಾಳಾಗತಿಗಳಿಂದ ಜಿಮಿ 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 ಕೆಂದು ತಾಳಾಗತಿಗಳಿಂದ ಚಂದದಿ ಕುಣಿವ ಮುಕುಂದನ ಚರಣವ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಸರ್ವ ಸುಂದರ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಪುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಯ ಕಾಂಚಿಯ ಡಾಮ ತೊಟ್ಟ ಮೂತಿನ ಹಾರ ಕೌಸ್ತುಭವು ಕಟ್ಟಿದ ವೈಜಯಂತಿ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ವೈಜಯಂತಿ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲೆ
ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ನಿಗಮ ಗೋಚರನ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಸರ್ವ ಸುಂದರ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟ ರಮಣನ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಬಣ್ಣದ ತುಟಿ ಭಾವರಚನೆಯ ಸುಲಪಲ್ಲು ಸಣ್ಣನಾಗೆಯಗಿರಿ ಸವಿಮಾತಿನ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತ್ರನ ಪೊಳವ ಕಿರೀಟನ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತ್ರನ ಪೊಳವ ಕಿರೀಟನ ಕಣ್ಣು ಮನ ತಣಿಯಲು ಕೌಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಸರ್ವ ಸುಂದರ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟ ರಮಣನ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಮಂಗಳವರ ತುಂಗ ಭದ್ರದಿ ಮೆರವನ ಅಂಗಾದ ಪಿತನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಶೃಂಗಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕಂಗಳಿಂದಲೇ ಕಂಡೆ ಹಿಂದಿತು ಭವ ಭಯ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ ಸರ್ವ ಸುಂದರ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟ ರಮಣನ ಇಂದು ನೋಡಿದೆ ಗೋವಿಂದನ दिल के दर्पण को सफा कर दूर कर अभिमान को दूर कर अभिमान को खाक हो गुरु के कदम की तो प्रभु मिल जाएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा। छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में छोड़ दुनिया के मजे सब छोड़ दुनिया के मजे बैठ कर एकांत में ध्यान धर हरि का चरण का ध्यान धर हरि का चरण का ध्यान धर हरि का चरण का आयचे कार्यक्रमांतू कुंदापुर लगेचचे तल्लूर मळलगाव आसचे श्री विठ्ठल देवस्थान तुम्ही पळयत आशिल्लीं आता एक सान विराम घेवया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही तल्लूरासचे श्री विठ्ठल देवस्थान पळयत आशिल्लीं. पांडुरंगा प्रभो विठ्ठला वेणुगोपाला रुक्मिणी
ಕಳೆದಂತ ಪಾದ ಕಾಳಿಂಗನಾಡಿರಲಿ ಕುಣಿದಾಡಿದ ಪಾದ ಕಾಲದಿ ಕಲ್ಲಾದ ಮುನಿಪತಿಗೆ ಜೀವವ ತಂದ ಕಾಲದಿ ಕಲ್ಲಾದ ಮುನಿಪತಿಗೆ ಜೀವವ ತಂದ ಪಾವನ ಶ್ರೀಪಾಧವನಂದಿಹೇಯ ಓ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭೋ ವಿಠಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರುಕ್ಮಿಣೀಲೋಲ. మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతా వరిష్టం వాతాత్మజం వానరుయుత ముఖ్యం ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. ಹಾವು ಹಂಗ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜವನಾಸ ಶ್ರೀಪತಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಪತಿ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಹಾವು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ಹಜ್ ಮಾಕ್ಷೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಕಡೆರಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಪ್ರಭು ಕಡೆರಿ ತಾಜಿ ತಂಗೆಲ್ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಹಾವು ಜೊತೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜವನಾಶಿलो सुब्राय प्रभूर काल नंतर हांव आतां मुक्तेश्वर जेवणू 6 वर्स चलता आसा ती अशींची आमगेल्या देवस्थानांत फुडें एक 400 वर्स म्हळ्यार हांव चाररी तलेमार हें मिगेलें म्हळ्यार मिगेल आज्या ल्हान हांगा येवन राबिलो तागेलें हांगा हें घर आशिल्लें तें देवस्थानाक मिगेल मानतालो न्ही आनी ಒಟ್ಟು करून धर्मसाधन करून सोडलां 12 सेणस जागो तशींची रामकृष्ण प्रभू तांणी वरेनी 10 सेणस जागो तोग्गू भटमामा घर बांदच्याकानी सोडून दिलेलो आसा धर्मसाधन केल्लो आसा तांणी वरेन मुक्तेश्वर जावन आमी जोते मुक्तेश्वर जावन आशिल्ले मिगेल हांव तशींच आतां मिगेल अन्ना काल नंतर हांव जाल्लो कडेन रामकृष्ण प्रभू काल नंतर सुब्राय प्रभू जालो ताजे नंतर आतां सुब्राय प्रभू काल नंतर तांगेल आनी कोणें हांगा नाशा वचून म्हाका तो सुब्राय प्रभून अधिकार दिवन मुक्तेश्वरीका चलोवन घेवन वच म्हणून हें केल्लें आतां संच वर्स मिगेल चलता आसा हांगा भजने पूजा म्हळ्यार ही कार्तीक मासांत दिपावळी हें जाले नंतर पराब जाले नंतर गोपाडवेक भजन सुरू जाल्यार 14 दिवस भजन नगर भजन हांगा तुकून ईश्वर देवस्थान कुंतियम्म देवस्थान वापस येवन जिवले सुತ್ತ सकड काणगेनू कडेरी हांगा देवस्थान दिवले सुತ್ತ काणू प्रदक्षिण काणू कडेरी लोटांगणांनी घालून आमगेले म्हळ्यार म्हणटी म्हणून आसा मडिमंड रामराव ताणी एक 85 पेजाचें पुस्तक बरोवन दवरलां भजने पुस्तक तांत आमी एक 1.5 घंटे म्हणटी आमी सांगचे आसा मराठीनी मराठी हें तें म्हणटी विठ्ठलाले जाल्यार आमी कन्नडान ताणें बरोवन दवरलां त्या सगळें आमी शिकलेची आमी तशींची सांगता आसा ती तशींची हें जाले नंतर 14 दिवस नगर भजन करून एक दिवस एकाह भजने चतुर्दशी दिवस दिवल दवरनू पुनवे दिवस मंगल करून संतर्पणांनी आसा संतर्पण जावन रात्री दिवें उत्सव जाले नंतर ताजे नंतर प्रति म्हयन्याक पुनवेक उत्सव प्रति पुनवे उत्सव हें वैशाख मास तें आसा म्हळ्यार औंद ह्या फाटी पुनर्प्रतिश्ठ जाले नंतर एक उत्सव चेडला आमकां म्हळ्यार पुनर्प्रतिश्ठ दिवस एक उत्सव करतात आमी ताजे नंतर आषाढ एकादशी तुकून भजन सुरू जाल्यार आषाढ मासांतू प्रति म्हयन्याक येवता जाल्यार 4 म्हयने आश्वीज मास ताईं एकादशी भजन करून वापस आमकां थंय आमी राबयता ती प्रति वर्सांत प्रति सगळे वर्साक भजन म्हळ्यार हांगा देवस्थानां चुकना उत्सव भजन सकड आमगेले म्हालगड्यान दवरलेलो वाट आमी खंयच्या दिसाक चुकनाशी आमगेल्या गांवच्या 10 जाणांक घेवन कोरगेन वता आसा ती तशी आनी आमगेलो भटमाम म्हळ्यार मिगेल्या आज्यांनी आनी सुब्राय प्रभू म्हळ्यार रामकृष्ण प्रभू ल्हानांनी तांणी नरसिंह भटमाम म्हूण घेवन आनी वामन भट तांकां 2 जाणांक सिद्धाभरतकून हांगा घालून घेतल्या आजी तांगेल मुळाचेची पूज कोरगेन वता आसा ती म्हळ्यार ताजे नंतर नरसिंह भटमामू विठ्ठल भटमामू रामदास भटमामू आनी नारायण भटमाम हांणी 3 जाणांनी पूज केल्या आजी पांडुरंग भट म्हळ्यार रामदास भटमामाल पूत पांडुरंग भटमामू आनी तांगेल पूत रामदास भटमाम तांणी पूज करून वता आसा ती पर्याव पयली आमी हाका युगादीक पर्याव चेंज करता ती प्रति पर्यावाक पांडुरंग भटमामाक एक पर्याव रामदास भटमामाक एक पर्याव अशी दिता वता ती अन्नाक आनी पुताक वांटून दिता ती तशी आमगेल्या देवस्थानाचे आज थंय तांगेले मुळाचे आनी पूज करून आज नरसिंह भटमाम म्हळ्यार आमगेलो फुडें आईल नरसिंह भटमाम हांगा येवन राबला आमगे लागीं राबला म्हळ्यार तागेलें नांव दवरलां नरसिंह भटमामालें
नातू तस जावन ताका घेवन आमी वता आसती आजी पांडुरंग भट मम्माक आनी मिगेले मंतल चेरडू आले हाजे बग्गे उल्काला वचूंक तांगेलो कार्यक्रम आसा थंय गेल्याची तस जावन भावाक एक हें करूंक न्हू हांगा पूज करूंक न्हू हांगा येवन हें करी म्हूण सांगून गेले ते हें केलां आनी हांव जाल्यारीची सुब्राय प्रभू ಒಟ್ಟು म्हळ्यार मोहन प्रभू म्हूण ताका नांव मोहन म्हणटा आमी सुब्राय प्रभू ಒಟ್ಟು 21 वर्स ज्योतिमुक्तेश्वर जावन आशिल्लो मिगेल अण्णा काल नंतर अनंत प्रभू काल नंतर हांव ज्योतिमुक्तेश्वर जावन आशिल्लो 21 वर्स हांव आनी तो ಒಟ್ಟು म्हळ्यार तो देवस्थानाचें सकड पत्र वेव्हार सकड तो पळोवंक येतालो हांव भजना कार्यक्रम भजन उत्सव हे सकड हांव पळोवंक येतालो विंगड सकड कार्यक्रम हांव सकड जना सकड ಒಟ್ಟು करून घेवन गेलेलो आसा तशींच आज वरेनी आज पर्यंत ते चोळ घेवन वता आसा उत्सव आतां पयर एक पुनवे हाका युगादी उत्सव केला आतां आनी पुनवे उत्सव आसा अशी पुनवे उत्सव जाता वता आनी आमगेले देवस्थाना इतिहासांतू आमकां देणीक दिलेली आसा ती पद्मनाभाचार्य व्यंकटेश प्रभू रामकृष्ण प्रभू जकेरबाळ नारायण कामत कಡೆ नारायण कामत तल्लूरू कಡೆ अनंत प्रभू मिगेल आनू कಡೆ मिगेल महांतू कृष्णाय प्रभू आनी मिगेले अंड म्हळ्यार कृष्णाय प्रभू तो व्यंकटेश प्रभू तांणी 1 लाख रुपया दिवन तांगेले दोगांय जाणाले हांगा आमी फोटो घाल्लो आसा तांणी सकड देणीक दिलेलो आसा तशें जावन बायलांनी येवन दुड्ड दिल्यार मात्र आज हांगा आमगेल्या गांवांतू कितलें एक 10 घरां आसता 10 घरां आसल्यार चडटावच्या घरांतू 2 जण बामण बायल मात्र म्हळ्यार पुरा शिकून सकड तांगेले कामाला उद्योगा निमित्त भायर गेल्ल्याची तांगेले सहकार आसा आमकां देवस्थानाक तांणी वर्सा एक फावटी भजनेकी खंयचे कार्यक्रमाक प्रतिश्ठे हाका दी पुनर्प्रतिश्ठा वेळार येवन तांगेले कसले सेवा आसा तें सगळें करून तांणी वता आसा ती तशें जावन आमी हांगा गांवांत आशिल्ल्यांनी प्रतिनित्य पुजा कोरोसूंक आनी हे कार्यक्रम सगळे करून चोलांक वता आसा ती आमगेले म्हालगड्यांनी घाल दिलेले वाटी सुब्राय प्रभू राम प्रभू तुकून स्टार्ट जालें ताजे फुडें काणी म्हाका गोतना मिगेल आज्जाल आनू विठ्ठल याने रमण प्रभू म्हणून तागेले म्हळ्यार ताका हांव पळयलें ना ताणें पूज केलेलो देव म्हूण सांगून मिगेल हांव मन सांगिल्लें विना म्हाका हांव पळयलें ना म्हाका गोतू ना राम प्रभू पळयलें मिगेल राज्याक कशी कडेन सुब्राय प्रभू पळयनी हांवें म्हळ्यार रामकृष्ण प्रभूले आनू सुब्राय प्रभू हांव पळयनी रामकृष्ण प्रभू हांव हें करतनाची मुक्तेश्वर जावन आशिल्लो ताजे नंतर सुब्राय प्रभू जालो हांव ज्योती मुक्तेश्वर मिगेला अन्नाल काल नंतर तशींच तांणी कशी वाट घालून दिलेली आसा तशी आमी चोलो घेवन वता आसा ती भजना कार्यक्रम की उत्सव की एकादशी भजन की सकड त्या रितीरी चोलो घेवन वता आसा ती आनी देवस्थानाक जावता आसले कार्यक्रम सगळो आसा ती भटमामानात एक घर बांदूंक म्हणून हें केलां तीर्मान केला आमगेल्या जिर्णोद्धार समितीच्यांनी तशींच आमी करताची ताका तुमगेले सर्वाले आमकां हें जावका सहकार जावका म्हणून ह्या वेळार सांगून आज हांगा स्पंदना टीव्हीच्यान येवन आमगेल्या देवस्थानाची इतिहास सकड निमगून तांणी व्हिडिओ आनी काण देवदर्शन करून वता आसा ते तशींच हे हाजे स्पॉन्सर्ड तुमगेले देवगिरीच्या हाच्यानी हें करून सहकार आसा म्हणून तांगेले निमित्त हांव आयकलो तर जावन हाका तांकां सर्वांक स्पंदना टीव्हीच्यांक आनी देवगिरीच्या हाच्यांक आमगेले हृत्पूर्वक विठ्ठल देवस्थाना पर जावन हांव नमस्कार करता धन्यवाद देवदानकी रमण पेर रघुपति आवसिरियली जन्म मरते सुरर सेरेयनु बिडिसी बंदनेंबासिरी सुरर सेरेयनु बिडिसी बंदनेंबासिरी हरि मोरेय लालिसिदे नेंबासिरिये शरदिसे तुवेय कट्टिदे निन्नु आसिरिये आवसिरियली ಎನ್ನ
ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಮೃಡ ನಿನ್ನ ಸಕನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕರಳೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನವ ಕಾಯ್ದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳೇನ वीक्षकांनो आयचे कार्यक्रम तुमकां कशे लागले आमगे सक्कड कार्यक्रम तुम्ही सदय पळयताची म्हळ्यार आमकां मस्त एक खुशी विशय जावन आसा सदयची देवाल आरती पळोवन वची
तुम्ही जेवणा वचका म्हण अनेक पटी हांव निमगून घेता. सदर संजे 8 ते 8:30 ते आमगेले देवदर्शन कार्यक्रम आसा. रिपीट शो सकाळी 8 ते 8:30 आसा. तुमगेले इश्ट मित्रांक आनी लेखतल्यांक हे कार्यक्रमा विशयी सांगाती. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.